अरे एकलो आमी आमचे कश्ट दूख आमची योजना सर घेवन आमी येता आनी आमचे कुरीस जावं तो कसलोच पूण त्या जेजू सांगता आमी व्हड जायचंय ते कुरीस घेवन आमी तो सुक्रीस जेजू सांगता मेळोवन देव बापाक भेटोवंक आमी तयार जायचंय आनी सांग पावल देखून आमकां म्हणटा रोमाकारांक बरोवन 8व्या अध्यायांत वर्स 16 तुमी देवाची भुरगीं तर क्रिस्त सांगी तुमी देवाची वरिस्तार पूण क्रिस्त सांगी ताच्या कश्टांत तुमी वांटिली जाल्यार तर मात्र तुमी ताच्या मोहिमेंत वरिस्तार जावन आसात. क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भाव भयणीनो आज काल आमी जायतीं कामाक उद्योगा खातीर सोदून आसता आनी इंटरव्यू घेवंक आमी पळयता आनी अशें इंटरव्यू घेतना आमकां 1000 सवालां विचारतात. आमची चरित्रां विचारतात, आमची प्राय, आमी कितली शिकल्या, कितल्यो डिग्री आमकां आसात, कितले एक्सपिरियन्स अनुभव आमकां आसा, खंयच्या खंयच्या कामांत आमकां अनुभव आसा, आमची वृत्ती कसली, आमची जात कसली, आमचो कलर कसलो, आमची प्राय कितली, हें पुरो आमी विचारता. कित्याक हाचे वरवीं आमकां जायती ताचे विशयांत माहीत गरज आसा आनी त्या माहिती वयर ताका काम दिवचें या सोडचें येजमानाचेर दोन आसा. देखून आमची आतां तरणाटी भुरगीं कितले जागृतकायेन दीस रात असल्या परिक्षेक तयारी करतात. आनी एक सैरीक काजराक जाय जाल्यार इसली परिक्षा आनी व्हड जावन आसा. एक सोलो या एक चली आमी काजर करन घरा हाडटा तर हाका तयारी जावन कितलेशीं वर्सां पयलेंच आमी नियाळ करता, विचार करता, त्या व्हंकले भाशेन या न्हवऱ्या विशयंत आमी ताची सगळी चरित्रां समजून घेता, मात्र न्हय ताच्या कुटुंबाची समजणी घेता. ते कोण, कितें, कितलें शिकलां, ताची संवय कसल्यो, ताचे बरे गूण कसले, ताचे समजणी जणवाय कितली, कळ्ळ्यार ताका समजणी चड आसा, ताचे स्किल्स म्हणटा कितें आसा हें कित्याक आमी विचारता म्हणल्यार उपरांत ताका आमचे सांगता जियोंक जायत गे, आमचे सांगता सुदारसून व्हरूंक जाता गे आनी आमी ताका पातयेत गे आनी ताचेर आमचो फुडार बांदून हाडयत गे आनी आमचे उत्तराधिकारी जावन वारिसदार जावन ती जियोंक साध्यत आसा गे. हे पुरा नियाळ ही सवालां आमी पयलेंच जागृतकायेन तरजून पळयता, खंडीत जावन हें गरजेचें आसा. अशें आसतना आज ही सर्ती जेजूची वांजेलांत आमी आयकलें जेजू हेंच ताचे परिक्षा ताच्या आपोस्तलांची तो करता. आज आमी आयकलें ते सन्निवेश उपरांत सेजारिया फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत तो येवन पावल्या वेळार ताणें ताच्या शिसांक ताचेच विशयांत विचारलेले ते सवाल आमी उडास केले जाल्यार सेजारिया फिलिपी म्हळ्यार खंय आसा म्हळ्यार आमी फादर आमचो डिरेक्टर फादर स्टिवनान आमकां आदल्या वर्सा मेयांत 2024 त्या सेजारिया फिलिपीक आपूण व्हेल्लो. आमी सुमार 40 आनी 5 जण आसलेले. हांव फादर स्टिवन आसलो आमचे सांगाता आनी सेजारिया फिलिपी खंय आसा म्हणून आमी आतां सांगचें जाल्यार आमी जेजू रुपांतर जाल्ल्या त्या पर्वताक गेल्ल्या, ताबोर पर्वताक. आनी तो पर्वत हेर्मोन पर्वत ही म्हणटात आनी ह्या ताबोर पर्वतांची गरज आमच्या मतींत आनी उडास आसा. कालच आमी जेजू रुपांतर जाल्लें फेस्त केलें आनी थंयसर रुपांतर त्या इगर्जेन जाल्लो त्या जागो आमी पळयल्लो आनी थंयसर त्या रुपांतर दृश्यांत आमकां उडास आसा. थंयसर आसलो जेजू आनी तो सुपेद्रू, जुआंव आनी
जाकोब. आणि थंयसर जेजू आसले परीच तो ताच्या महिमेंत देवपणाच्या रुपणार तो तांकां दिश्टीक पडटा. आनी ते दोळसर पेद्रू म्हणटा, सोम्या तुवें आमी हांगाच आसचें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. हांगाच आसचें बरें. पळय, जेजूच्या महिमेंत भारीस संतोष पावलो पेद्रू. आनी थंय देवळ कशें सकयल येताना त्या जाग्यार आयचें घडीत दुसऱ्या दिसा काल आमी रुपांतर जाल्ल्या जेजूचें फेस्त केलें. आज आनी एक तोच जेजू विचारता ताच्या आपोस्तला लागीं सवाल. ह्या संदर्भार आमकां हातूंत 2 भाग मेळटात. कितें म्हळ्यार पयल्या भागांत मनशापुताची वळख लोकांक कशी आसा म्हूण पळोवया म्हणून तो ताच्या शिसांक एक तराची परिक्षा करता, एक इंटरव्यू करता, विचार करता. आपणा विशयंत लोक कितें समजून घेतला येदोळ पर्यंत, तांणी म्हजीं कामां पळयल्यांत, तांणी म्हजें शिकप आयकलां, म्हजें लिसांव तांणी आयकलां, हांवें उतर दिल्लें आनी हांवें सांगिल्लें लिसांव तांणी येदोळ आयकलां. जायतीं बरीं कामां विस्मितां तांणी पळयल्यांत. परस 5,000 लोकांक 5 उंड्या आनी 2 मसल्यांनी पोसलें. आनी अशीं अजापां तांणी पळयल्यांत. आनी काल तुमी थंयसर त्या पर्वतार, थाबर पर्वतार म्हजे महिमेंत तुमी पळयल्यात. तुमी कितें ताचे विशय, म्हजे विशयांत लोक कितें म्हणटा? पयलें तो म्हणटात, आपोस्तल म्हणटात, लोक कितें म्हणटा? लोकांक जेजू विशयांत आसलेली समजण येदोळ कसली? हे सवाल तांकां मात्र न्ही, आमकांय. जेजू विशयांत आमकां आसलेली समजणी कसली? जावन आसा जवाबांची. तूं स्नान जाता जुवांव खंय? आनी थोडे म्हणटात एलिया खंय? तो कार्मेल गुड्यार आसलेलो एलिया प्रवादी, त्या जाग्याक आमी गेल्या. आनी एलिया येदो व्हडलो प्रवादी. आनी थोडे म्हणटात तूं येरमिया प्रवादी, व्हडलो प्रवादी. वय अशें दुसरी जबाब. पूण आतां तुमी कितें म्हणटात म्हळ्यार आनी एक सवाल. आनी त्या वेळार तसो पेद्रू म्हणटा, सोम्या तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिवा देवा सोपूत. कितलीं सोबीत उतरां. हें जावन आसा एक सत जेजू आयकूंक आशेतालो. हें जावन आसा उगडापण देवान केल्लें. ह्या उगडापणा खातीर तो सर्गातावन आयिल्लो. आनी तें उतर ताका आयकूंक मेळटा पेद्रूच्या तोंडातावन. आनी तो म्हणटा, जेजू ताका म्हणटा, वय तुवें तुज्या मनशापणांतावन आयलेलें हें उतर न्हय, पूण म्हज्या सर्गीच्या बापान तुका तें उगडापें केलें. खंडीत जावन हें उगडापण जावन आसा सर्गीच्या बापाचें. वय तितल्यार पेद्रूक जेजू होगळशिता. आनी तो म्हणटा, तूं जावन आसा एक पेत्रोस. पेद्रू, पेत्रा म्हळ्यार व्हडलें खडप, हालोवंक पडोवंक जायनातलें तें खडप. आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजे पवित्र सभा बांदतलो. आनी ह्या पवित्र सभेचेर कोणाकच जैत व्हरूंक जावचें ना. आनी ताच्यो सावयो तुका हांव दितलो. ह्या संवसारार मात्र न्ही, सर्गार पर्यंत ताका तुजो अधिकार आसतलो. केदो व्हडलो मान, केदो व्हडलो सन्मान ह्या पेद्रूच्या भवार्थाक जेजू दिता पळय. हय, तितलें जाताना आतां दुसरें सवाल जेजू आतां सांगता. आतां म्हजी समजणी कितें म्हणून आयका. क्रिस्त म्हळ्यार कोण म्हळें लिसांव तो आपूण जावन तांकां शिकोवंक चिंता. तुमचें शिकप, तुमची जन्माय म्हजे विशयांत तुमी चिंतप गेल्लें तें एक. पूण आतां क्रिस्त म्हळ्यार कोण म्हळें लिसांव हांव तुमकां सांगता. तें कितें? हांवें हांगातावन जेरुजलेमाक वचूंक जाय. थंयसर म्हाका मालगडे, शास्त्री, हे सगळे म्हाका धरतले, म्हाका बंदीत घालतले, म्हाका जिवेशी मारतले, दगदून जावन म्हाका कुर्सार मारतले. पूण हांव थंय मरण पावतलो. पूण हांव मरणांतलो तिसऱ्या. केदें व्हरतें? हें आयकून
पेद्रूक एक स्पोटी घडघडो मारले बरी जाता, ताचें थारू खडपाक वचून आपटोल्ले बरी जाता, एक बॉम्ब ताच्या तकलेन घाल्ले बरी जाता, मळब कोसळ्ळे बरी जाता. काल हांवें महिमेवंत देवाक देखिल्लो, आज वो वचून कुर्सार मरता म्हणटा. सोम्या तुका हें कधीच जावंक नजो, तुका हें जावचें न्ही. देव तुका कधीच तसलें जायनासतना करूं. तितल्यार जेजूची जबाब ताका वडल, ताका अभिमान केल्लो, अभिनंदन केल्लो. आतां जेजू म्हणटा, सल म्हज्या फाटलो सैताना, तूं म्हज्या वाटेर आडखळ. तूं मनशान चिंतले बरी चिंताय, न्हय देवान चिंतले बरी. मोगाच्या न्हू, हांगासर जेजू आमकां शिकयता कशें क्रिस्त म्हळ्यार देवाच्या चिंतपा प्रकार आमी आमची समजणी, आमची भक्त वाडोवन हाडूंक जाय. जेजून आमकां तें उतर सांगतना कुर्सार मरचें म्हणटाना आमकांय बेंस दिसता. पेद्रूक सांगतना ताकाय भिरांत आयली. तर जेजूक भिरांत नासलेली गे, खंडीत जावन ताका आसली, कित्याक तो मनीस जावन जल्मलो आनी हर एका घडये ताका कश्ट दग एकतना आनी मरण ताका थंयसर ताका ताच्या दोळ्या मुखार सदांच आसतालें. आनी ह्या मरणा खातीरच तो जल्मोवन आयलो म्हणून आमी सांगेत. आमकां सायबिणीच्या उदरी गब्रियल बडव्यान ताका इजबी हाडटाना आनी वो देव असो मनीस आमचे थंय जल्मलो आमच्या रक्षणा खातीर, सोडवणे खातीर. मोरयेचे उदरी तो बाळक जावन जल्मलो आनी त्या बाळकाची आमी आपुरबाय करता. आनी तो वाडत येता आनी ताच्या तितले थोड्या दिसांनी ताणें इजिप्ताक पलायन करचें पडटा, कित्याक ताका जिवेशी मारले जाल्यार आमकां सोडवणी मेळची ना. आनी थंय ताण तो फाटी आयले उपरांत 12 वर्सांचो भुरगो आसतना टेंपलांत तो सुकोवन गेले तवळ आवय बापायक तो सांगता, देवाची खुशी करूंक म्हणून हांव आयलो, तुमकां नेनांत घे वय. आनी थंयसर दीस रात ताचे उपरांत 30 आनी 3 वर्सां तो कुरीस ताच्या दोळ्या मुखार दवरून तो मेटांक काडटा भाव भयणीनो हर एका दिसा. दीस आनी रात तो कुरीस, तें मरण, ती शिक्षा हर एक ताच्या दोळ्या मुखार आसा. तर ताका बेन दिसता वय, ताका अस्कतकायी भोगता वय, पूण ताणें वो कुरीस सुकयल्यार कितें जाता? आमची सोडवण कशी जावची? आमकां रक्षण कोण करता? आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षे तावन आमकां कोण सुटयता? आमकां फावो जाल्ल्या ख्यास्तिता तावन आमकां कोण राखता? तो जावन आसा देवाचो मोग. देवा बापान ताच्या पुताक आमकां धाडलो, कित्याक आमी सगळ्यांनी बाचाव जाय जंय, ससनाक देवाची भुरगीं जावन रावो जाय. ताचो एकलोच पूत, कधी सदांच ताचो पूत कुर्सार तो मरता. आमची सर्व दूख, आमची कंत, आमचे वावर, आमचो कश्ट, आमचेर आसलेले ते बेजाराय तो घेता, आपणाचेर तो स्विकार करून घेता. आनी ताका हर एक दीस ताका जाय जाल्ली गटाय तो मागोवन घेता, सकत तो मागोवन घेता, धैर्य तो मागोवन घेता. केदाळा आपणाक लोक कुर्सांक व्हरता, केदाळा लोक ताका थंयसर ताच्या माथ्यार कांटाचो मुकोट सणसितात आनी खंयसर ताका ताच्या तोंडाक शिंपी उडयतात, खंयसर ताका कुर्सांत रावन तूं सकला देंवन ये म्हणून सांगतात. सोर ताचे सांगात आसलेले ताची केळकुळां करतात. हाका त्या वेळार जेजू कितें करता? हाका तयार जावन ल्हानपणांतावन तो रेडी जाता, तयार करनासता. ताका जाय जाल्ली ताळमे म्हणटा आमी, तें सकत सहणें म्हणटा तें सकट तो आरावन घेता. आनी त्या वेळार कुर्सांत रावन बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हणलें नेनांत म्हूण सांगून बापा लागीं तो मागता. मोगाच्या न्हू, हें जावन आसा आमकां सोमेस्तांक एक आपोवणें. आमी जेजू बाळकाक मान करता, हांगासर आमी येता, हर एकलो आमी आमचे कश्ट, दूख, आमची योजना सर घेवन आमी येता. आनी आमचे कुरीस जावं तो कसलोच,
पूण त्या जेजू सांगता आमी व्हड जायचंय ते कुरीस घेवन आमी तो सुक्रीस जेजू सांगता मेळोवन देव बापाक भेटोवंक आमी तयार जायचंय. आनी सांत पावल देखून आमकां म्हणटा रोमाकारांक बरोवन 8व्या अध्यायांत वर्स 16 तुमी देवाची भुरगीं तर क्रिस्त सांगी तुमी देवाची वरिस्तार पूण क्रिस्त सांगी ताच्या कश्टांत तुमी वांटिली जाल्यार तर मात्र तुमी ताच्या मोहिमेंत वरिस्तार जावन आसात. परतून तो सांगता कोलोसेकारांक बरोवन 1 अध्याय 20 आनी 26 वाक्यांत क्रिस्ताच्या कश्टांनी जें कितें उणें पडलां तें म्हज्या कुडींत भरती करूंक अवकाश म्हाका मेळ्ळ्या खातीर देवाक हांव वर्गां दितां आनी संतोश पावतां. जेजूच्या कश्टान कितें उणें जालां तें हांव म्हज्या कुडींत भरती करूंक एक कश्ट आयल्यात ते हांव देवाक भेटोवंक हांव संतोश जाता. हें कशें साध्य जाता. सांत पावल कोरिंथकारांक 2 अध्यायांत 1 वर्सान सांगता जेजूच्या जायत्या कश्टांनी वांटो आसलेल्या आमकां जेजू वरवीं मेळच्या सर्व मजतींती आमकां वांटो आसा आनी ह्याच मजते वरवीं कश्टांत आसलेल्या समेस्त आमच्या भाव भयणींक मजत दिवंक आमी शकता. वय भोव मगाच्या भाव भयणीनो कशें जेजून आमचो कुरीस व्होवून आमकां बाचाव जावंक आदार दिलो तशेंच आमकां आयिल्ले कश्ट संतोशान समाधानेन शांतीन घेवन उरल्यांचे कश्ट सांगता घेवन एकामेकाची वजी व्होवून मोगान कशें देवा बापान आमकां आमचो मोग करून दाखयलो आनी ताच्या कुर्साच्या कालसींत रक्ताच्या सॅक्रिफिसांत देवा बापाक ताणें भेटयलो तशें आमचेय कश्ट आमची योजना त्याच कालसींत घालून त्या सर्गीच्या बापाक भेटोवन आमचे सोडवणेचें काम आमी मुखारसून व्हरया. आमेन. कुरड्यांक दिस्त दिम ह्या उतरांनी सोम्यान आपणाचें मिसांव सुरवातलें. पवित्र सभेन हें मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014व्या इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरवातलें. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता. कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेंत. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुमी पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता. मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.